सकाळी फुडें हांगा आयली म्हणून देव बरें करूं। म्हाका मुद्दाम याद करून दिसता की केन्ना आमी इलेक्शनाक आयिल्ले तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमची सिवरेज केन्ना जातली काय म्हणून। तुम्ही खूबशे प्रश्न तुमचे सांगिल्ले, रस्तो रुंद करपा जाय, बाकीच्यो गोश्टी करपा जाय, उदक सारकें येवपा जाय, पूण सिवरेज ही सगळ्यांनीच म्हाका कॉमन सांगिल्ली आनी आमी तेन्ना तुमकां आश्वासन दिल्लें की आमी खंयच्याय परिस्थितीन ही सिवरेजीचें काम आमी स्टार्ट करतले म्हणून। आनी जेन्ना आज ह्या सुरवात जाता तेन्ना म्हाका खूब आनंद जाता। सगळ्यान पयलीं हांव आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। तांच्या सहकार्या शिवाय हें येदें मोठें काम म्हणजे 25 कोटीचें काम हे स्टार्ट करप हें शक्यूच नाशिल्लें। हांव सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी आमचे कॉर्पोरेशनाचे सगळे आमचे खन्ना सर आसा हांगा, तन्मय आसा, बाकीचे सगळे इंजिनियर तांचेय देव बरें करूं म्हणटा। तांणी खूब मेहनत घेतली। आशिशाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्यान पयलीं जेन्ना हांव ताजे कडेन एप्रोच जालो तेन्ना ताकाय भंय दिसतालो आपलो जागो घेवन ताजी आपल्याक फटयतलो काय कितें, कित्याक हाजे पयलीं ताका खुबश्या लोकांनी खंय फटयल्लो असो तो सांगता, म्हणून ताणें म्हजेर विश्वास दवरलो ताजी तूं एक बरो मनीस म्हणून आपूण तुज्या हातान दिता, तुयी आपल्याक फटयनाका म्हणून। आनी अशें ताणें सांगतकूच तेन्ना ताणें ती आमकां हें केलें आनी आज खंय तरी आज हो आमकां दीस पळोवपाक मेळटा। म्हाका दिसता हें जेन्ना काम सुरवात जातलें 1-1.5 वर्स आमी हो त्रास सहन करचो पडटलो। खंयचें आपूण घर सारकें करता म्हणजे स्वताचे पसून आपूण घर सारकें करता तेन्ना त्रास जाताच, सगळ्याक उगड्यार पडटा, सगळे त्रास जाता। आमचें वास्को म्हजें घरूच आनी हें घर जाग्यार घालपा खातीर आमी सगळे म्हजे टिमीच्या वतीन हांगा सगळे जमिल्ले हांचे वतीन आमी फुडें सरल्या आनी हांचे तर सहकार्य लागतात पूण तुमचेय खुबशें लागता। आमी पळयलें की गेलीं 20-25 वर्सां वास्को भितर कांयच जायनाशिल्लें, म्हणजे खंयच्याच गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट केन्ना इनॉग्रेट केल्लो आमी पळयनाशिल्ले। पूण आज म्हाका सांगपाक खूब खोशी भोगता की 2 प्रोजेक्ट आमचे कंप्लिशनाचेर पावले। फीश मार्केट जे आमी सदांच वाट पळयताले ते कंप्लीट जालां आनी 15 दिसांनी सगळ्या तुमकां नव्या मार्केटान वचपाक मेळटलें। बायणा चीफ ऑफिसर्स बंगलो तो सुरवात जाला, 1 वर्सा भितर तो कंप्लीट जातलो। हांगा चीफ ऑफिसर्स बंगलो आशिल्लो ताजो परवां टेंडर जाता। बायणा गार्डनाचो टेंडर 10 दिसांनी भायर सरता। हांगा जे रस्ते आसा रुंदीकरण जावपाचे ते रुंदीकरणाचो म्हणजे ह्या 2 वर्सां भितर तुमकां भरपूर कामां जाता ती दिसतली। सगळ्या कडेन कामां दिसपाक जाय, लोकांक कशें आसता कामां तुमकां दिसपाक जाय ही कामां चल्ल्या म्हणून आनी ती कामां दिसतली आनी आमच्या वास्को एक सुंदर वास्को करपा खातीर म्हजो एक प्रयत्न आसा आनी ताज्या खातीर हांव जीव तोडून मेहनत करता आनी त्या मेहनतीन म्हाका सगळे म्हजे वांगडी साथ दिता। ह्यो सगळ्यो गोश्टी एकट्याच्यान करपाच्यो शक्य नासता पूण ताका खंय तरी साथ लागता। जयंत आसूं नाल्यार गिरीश आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे प्रशांत आसूं बाबू आसूं ह्या वाड्यावेले सगळे लोक आसूं आनी म्हाका सदांच खूब सपोर्ट केला। कितेंय हांव तांचे कडेन गेलो, हांगा पिंटू आसा ताजे कडेन केन्नाय घेवन गेला तो केन्ना गायडन्स करता। हांगा नारायण सर आसा नाल्यार बाकीचो पेडणेकार आसूं कोणूय वचूं जाल्यार सगळ्यांचे सहकार्य म्हाका सदांच लाविल्लें आसा। प्रशांत आसा हांगा, प्रशांत केन्नाय गेलो तूं सर फुडें आपूण आसा तुजे फाटल्यान। ही 2 उतरां जी आसता पळय न्ही ती आमच्या पॉलिटिशना खातीर खूब म्हत्वाची आसता, कित्याक सगळेच आमकां सुवर्ण हाजेर मेळना। प्रोजेक्ट घालो पास जालो केलो म्हणून जायना, ताका खूब त्रास आसता। ते आशाक खबर आसतलें नाल्यार बाकीचे जे वावुरल्या म्हजे बरोबर तांकां खबर आसतलें। पूण लास्टाक कशें आसता, लास्टाक सगळें जातकूच जेन्ना हें गोड जाता पळय तेन्ना तो त्रास खंय तरी पयस वता आनी त्या खातीर म्हाका खूब उमेद जाता। म्हाका ह्या वाड्यार खूब प्रेम दिल्लें आसा, म्हाका सगळ्या वास्कोनूच प्रेम दिलां पूण ह्या वाड्यार पसून म्हाका भरभरून प्रेम दिल्लें आसा आनी ह्या वाड्याचेरूच म्हाका दिसता हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता, हांगा तुमचे 25 कोटीची कामां जाता आनी 20 कोटीची कामां तेवटेन जातात मायमोळ्या सायडीन। सो ही सगळी पूर्ण वास्को म्हणजे एकाच वॉर्डान न रावता पूर्ण वास्कोभर आमची कामां चालू आसा। बायणा गार्डन आनी एक म्हयन्याभरान स्टार्ट जातलें जे म्हाका जाता जयंत आनी हांव सदांच ते जेन्ना आमी टोर्नामेंटाक वताले सदांच आमी आश्वासन दिताले आनी आमी आयकताले पयले ह्या वर्सा जातलें पूण 100% आनी 1 म्हयन्या भितर ताजें काम स्टार्ट जाता। सो हे सगळें केन्ना जाता शक्य जेन्ना मुखेलमंत्र्याचो हात तुजेर आसता। मुखेलमंत्र्याचे सहकार्य म्हणजे इतली कोटीची कामां आज वास्को शहरान जाता जी केन्नाच आमी पळोवंक बसून ना आनी अपेक्षाय करूं ना। म्हाका तुमचे कडेन इतलोच रिक्वेस्ट आनी भरपूर कामां म्हाका वास्को खूब सुंदर करपाचें आसा आनी हांव 100% तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हांव तें करतलोच। आता आमच्या गांवांत फुटपाथी येयल्यो, गटारां येयली, रस्ते रुंदीकरण जालें आनी सगळ्यान जी गरजेची गोश्ट आसलेली ती सिवरेज। ह्या सिवरेजे खातीर प्रयत्न खूब जाले, यश जावंक ना। आयज आमकां खंय तरी यश भोगलें आनी ते यशाचे सगळे श्रेय आमच्या आमदार बाब दाजी साळकाराक वयता। जो प्रयत्न तेणी केलो
आणि आमी जेन्ना इलेक्शनाक उबे रावलेले तेन्ना आमचो एकूच प्रयत्न आसलेलो ह्या वॉर्डा खातीर कितें करपाचें आसलेलें, कित्याक आमी ह्याच वॉर्डान आमी घर आमचें हांगाच आमी दुसरे कडेन रावन इलेक्शन हांगा जिखनात। हो महाकुंभ जो आसलेलो 144 वर्सांनी जाला तो आतां हांगा आमकां दिसून येता की हो चूद गेले ते 15 वर्सांनी हांगा कांयच जावंक नासलें। आतां असो ओघ येयला कामाचो की हो महाकुंभ आमच्या आमदाराच्या खातीर आमकां हो दिसता। खरेंच हांव तेंचे मना पासून देव बरें करूं म्हणटा। खरें म्हटल्यार ह्या वाड्या खातीर एक जशें गिरीशान म्हटलें सुवर्ण क्षण, कारण की 25 कोटीचे बरोबर न्ही, 25 कोटीचे 2 पंप हाऊस हांगा जाता आणि हे जावपा खातीर शक्य करपी आतां जशें सांगलें आशीष बोरकर जेंच्यांनी हो जागो दिलो, नाल्यार लोक कितें करता आनी जागो मेळटा काय पळयता आनी एक स्टेप फुडें झाड लायता नाल्यार तुळस लायतात, पूण हेंच्यानी जागो दिलो म्हणून तेंच्या खातीर एकदां मोठ्यान ताळयो मारूंक जाय आमी। आमदारांनी इतलें मोठें काम करता, खरें म्हणल्यार आमी पळयताले सदांच तेंच घाण तीच येदो व्हडलो पंप हाऊस जाता। जशें दाजीन प्रॉमिस केल्लें आनी आमी सगळे तेच्या वांगडा रावले आनी आमकां अशें दिसता की आमी रायटा वांगडा रावले, गिरीशा वांगडा रावले, रायटा वांगडा रावले आनी हेच्या फुडें अशी जर कामां जर जायत रावली जाल्यार म्हाका दिसना दाजी तुका कोण सोडून वयतले अशें हांगच्यान। हो प्रोजेक्ट एक्चुअली 5 वर्सां पयलीं स्टार्ट जावपाचो आसलो, बट काही कारणां खातीर तो उरलेलो। मे बी सम इश्यू आसलो एक बारीकसो तो सॉल्व जानासलो म्हणून तो उरलेलो, पण आतां गिरीशान आनी काही लोकांनी एक नेट घेवन तो प्रोजेक्ट आतां कंप्लीट केलेलो आहा। तेणें गोवोरमेंटा कडेन फॉलोअप करून टेंडर एवॉर्ड जावन आतां सगळो कामाची सुरवात जालेली आहा। परत एकदां देव बरें करूं। आणि आता जसो आमचो दाजी सर निवडून येला तशें आमच्या वॉर्डान भरपूरशी कामां जालेली आसा। जशें लोक म्हणटा डबल इंजीन, हांव म्हणटा आमकां ट्रिपल इंजीन मेळिल्लें आसा। जसो सेंट्रल मागीर स्टेट आणि आमचो सिटी आमचो जो MLA आसा तो आमकां भरपूर सपोर्ट दिता। त्याच्या हांव खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की हांगा जे आमचे जे स्वप्न आसलेले पयलींसून की एज अ कॉन्सिलर जेन्ना हांव येलें तेन्ना हांवें भरपूरशी कामां घातलेली, पूण ती खंय तरी ती उरलेली एज म्हणा तुमी कितें म्हणटा पॉलिटिकली, पूण तीच कामां आज आमच्या दाजी सरान भरपूरशी आमच्या वॉर्डान हाडलेली आसा। ते क्लीन करून ते आमी पळयले हांगा 19 वर्सां जाली। हे अशें खंयच्याच आमदारान केल्ले ना। आमकां इतलेंच दिसतालें सदां की आमच्या हांगा केन्ना तरी सॅवेज लँड जावपाचें। आमी आतां कितलीं वर्सां काडटा हांगा त्रास। आतां तुमी म्हटलें 2 वर्सां त्रास, 2 वर्सां खंयचे आमी 18 वर्सां त्रास काडली हांगा आनी ह्या दाजी सरान आमकां करून दाखयल्लें आसा आनी हेज्या फुडें आमी होच आमदार जाय म्हणून हाडपाचो हांगा। त्याच्यानंतर 2-3 आमदार येऊन गेले पण कोणीच ह्या कामाक हात घातलो ना। तर आयज खरेंच हे मोठे काम ह्या भागातल्या लोकां खातीर एक मोठे काम जाता आनी हेची येणारी पिढी हेची याद दवरतली। आयज खरेंच आमी आमदाराचे तशेंच तेंचे सगळ्या वांगड्यांचे आमी मोठे उपकारी आसात आनी अशें काम जावपाक आमकां म्हाका तरी ह्या भागात येयल्यार जवळ जवळ 25 वर्सां जाली। म्हाका 25 इयर्स हांगा रावचो पडलो की हे काम जावपाक। एवरीथींग प्लॅन आसलो पण त्याचं एक्झिक्युशन जाय नासलें। सो तो प्लॅन आता रिवाइज करून त्याचं एक्झिक्युशन आमदारान जे करून घेतलेले आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.